दिसाचे वेळेलोल्या भोर पारून आमची गरीब काळजा आये तुका दिता गोदी दादा भोर पारून आमची गरीब काळजा आये तुका आमी जोडला तुझे सोबत वेगा मिळून पूर्ण मोगानाय नव्या पाय कुर्गीत काळजाचा आमची तोया मिळून तुका एक मोगाचो नमस्कार आमची तोया देव तुका एक मोगाचो नमस्कार. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां देव तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज 7वें 9वें भोवपाट सायबिणीचें किरीत भशेन आयज आमी सगल्या बापाया पासत मागता. आमच्या जण एकल्याच्या बापाय पासत मागुया आनी सगले बापूय जे आपल्या गोराब्याची जबाबदारी घेतात तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. थोडे जाण चुकलेले आसात तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. जे कोण बरे नात तांकां देवाचे पेकोवणेचो हात लागूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मायरा कुतो हेची पासत देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया एबिगेल फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. जॉन्सन डिकॉस्टा बरो ना ताचे पासतूय मागुया. आयज आमचे फिरगोजीन रेगन फेर्नांडीस आनी किंबर्ली फेर्नांडीस लग्नाचो साक्रामेंत जोडटात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची 22 भुरगीं आपलो पयलो कुमन्यांव घेवंक ह्या दिसांनी तयारी करतात तांचेर तांच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या संदेशकारांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज 400 वर्सांची भावार्थाची दिवटी पेटयता जिना मानुएल डायस आनी फामील नाकेली रॉकी फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी ह्यार सगली आमची मागणी जावन एकल्याची इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचेय सुबे आसूं. जेजू आपल्या बापाचो वावर सोपुर्नायेन करीत आसलो. आपल्या बापाक कालतो रावलो. आपल्या बापायच्या सांगात आनी आदारान तो बापा सारको मोगाळ दोयाळ काकलूटसार जातालो. ताची शिकवण आयकून लोक ताचेशी येतालो. पूण जेजू आपलें नांव न्हय बगोर आपल्या बापाचें नांव वयर काडटालो. आयज बोवापार सायबीण मायेची 7वें 9वें आसा. आमी आमच्या बापाच्या बरेपणा खातीर तांच्या देण्या खातीर देवाचे उपकार आठोवया. आपल्या भुरग्यांक बरो तें मेळूंक एक बापाचो हुस्को. भुरग्यांचो सांबाळ करूंक तांच्या गरजांक पावून आपलो मोग आनी वेळ दिवंक एक बापूय वावुरता. बापायपणाचें कार्य सोंपें न्हय. व्हड जबाबदारी. आयज आपलें जिवीत आपल्या भुरग्या पासत करचिल्ल्या उपरांत जायते बापूय जाणटे जाल्यात, ओस्कोद जाल्यात. तांचो बरो सांबाळ करूंक तांकां आदाराची जावंक आमची मागणी बापाक उबारतना आमचे मदें कांय जाणांचे बापूय सोंपून गेल्यात. तांकां सगल्यांक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण ह्या मिसाचे भेटेंत आमची मागणी बापाक उबारुया. हीच भावना मनांत दवरून हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्त दिता देवा
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरोय सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेन सुदान सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे इस्पिरा देवाक विनंती करात म्हूण प्रार्थना सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थया सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सुर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय तुजी पोरजेची प्रार्थना दोयीन आयकून घे आनी आमच्या काळात तुजी शांती आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनाक हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो आतां आनी सोदां काल आपणा उद्देशीं कोण देवा सोरशें वचूंक सोदता ताका जेजू तारण दिवंक शकता कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणाक जिवो आसा खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली पवित्र निरअपराधी निश्कळंक पातकी मनशां तान कुशीन काडलेलो स्वर्गा परस वयर उबारलेलो तो एरा याज्ञिकां परी न्हय ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटीन केलें समर्थीन नेमलेले याज्ञीक सगळे असोक्त मनीस पूण समर्थी उपरांत आयलां तें सोपुताचें उतर सासणाक सोपून जाल्ल्या पुताक नेमता आमी सांगलां तांतलें हें चड म्हत्वाचें असलो महायाज्ञीक आमकां आसा तो स्वर्गार भोव व्हडत्या सर्वेस्पराच्या सिंहासनाक उजव्याक बसला तोच पवित्र स्थानांचो मनशांनी न्हय पूण देवान बांदलेल्या कोऱ्या तोंबूचो मुन्यारी एक महायाज्ञिकाक दान आनी योद्न समर्पूंक नेमतात देखून ह्या महायाज्ञिका लागीं कितें तरी सोपूर्ण आसूंक जाय आनी जेजू संवसारान आसलो जाल्यार तो याज्ञीक लेगून जावचो नासलो कारण समर्थी पोरमाणें दानां भेटोवंक दुसरे याज्ञीक आसले हांची चाकरी सर्गींच्या वस्तूंची फकत एक चित्र आनी सावळी कित्याक मोइजेस तोंबू तांदूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें दोंगरार तुका दाखयला त्या नमुन्या पोरमाणें सगलें कर जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कोराराचो मोदेस्त तितलें अदीक श्रेश्ठ मुन्यारपण ताका मेळ्ळें कित्याक हो कोरार अदीक व्हडत्या बासावणेचेर स्थापलेलो आसा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो बापा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां सगलीं बरोबर म्हणुया बापा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें हो पळय हांव येतां आमचो जबाब बापा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां तुजे खोशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा देवा म्हज्या
सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समोर्तीचो हांव मोग करतां. आमचो जबाब. बापा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. आमचो जबाब. बापा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगल्यांक तुजे सोवें मेळूं आनंद आनी संतोश. तुज्या तारणांक रावतात तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हडतो आमचो देव. आमचो जबाब. बापा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Alleluia. 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 आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मोडणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण पोरजोरायलें. Alleluia. 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिल्याच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेवातान, जेरुसलेमासून, जॉर्दानाचे पेले तोडीतान आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपोज तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पडून ताणें आपणाक चिड्डिना जावंक आपणाक एक ओडें तयार दवरलें म्हूण आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. तो साबार लोकांक बरो करूं देखून वायटकारांक आसुल्ली तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पडना फुडें ताचे मुखार सरपटून उयेल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आतां आनी सदांकाल आपणा उद्देशी कोण देवासोशी वचूंक सोदता तांकां जेसू तारून दिवंक शकता अशें हेब्रेवांक आयचे चिटीन आमी आयकलां. आनी बाबा भयणो, आमचें तारण तर जातलें जाल्यार 2 दिसाक देवा मुखार विनवती करूंक देव न्हय पूण जेसू आमचे खातीर देवा मुखार सासणाक जिवो आसा. आयचें शुभ वर्तमान आमी काय बरें आयकता. मेडे आत्मे वयर मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. 2 दिसाक आमच्या संकोश्टांनी आमी आसां तेन्ना, पातकांत आमी जियेता तेन्ना आमी खेरीत भाशेन ह्या पातका मेकळे जिवंक आमकां विनवती करूंक आमकां बोड दिवंक जेसू 2 दिसाक वावुरता. आनी हें आयचें शुभ वर्तमान आमकां दाखोड करता. जायतो लोक खंयच्यान आयिल्लो तो गालिल्याच्या लोकांची खेट जुदेवातान, जेरुसलेमासून, जॉर्दानाचे पेले तोडयतान, तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणी लोकांची उरपोंच आयली आनी ती सगळीं जेसू मुखार आसली. ती आयकूंक सोदतालीं, कित्याक तो विस्मितां करतालो, पिडेवंतांक बरो करतालो, कोडकारांक, हेरांक सगल्यांक इलाज दितालो. देवाचो पूत तो. देवाची महिमा त्या वेळार आपल्या कोरण्या उद्देशीं तो दाखोड करतालो. आज पर्यंत होच देव आमचे खातीर वावुरता. आमचे खातीर बापा मुखार विनवती करूंक तो तयार आसा. आमी सदांकाल आमची सोडवण घेवंक देवा मुखार येता तेन्ना जेसू आमचे खातीर 2 दिसाक
बापाक विनंती करून आपणायलोली भुरगीं आमी उरूंक दर दिसाक तो वावुरता. अशे दिसाक देवाचें उतर काय बरें आमकां मेळटा. सगळे मेळे आत्मे जेजू तांचे वेले पयस करताले आनी ते वयर मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. खरेंच भाग्यवंत अगुस्तीन म्हणटा, ताका हात लावूंक भावार्थ आमचो ओदीक जिवो जाता. बेश्टें सांसपून जायना, पूण ताका हात लायता तेन्ना ओदीक भावार्थ आमचो जिवो उरता आनी आमी ओदीक भावार्थान जिवंक पावता. दर दिसाक आमचो भावार्थ जिवो करूंक देवाचें उतर आमकां जागयता. आमी आमच्या मेडेपणांतलीं, आमी आमच्या वायटांतलीं, आमी आमच्या दर दिसा संकोश्टांतलीं निवारूंक देव आमकां आपल्या इकमोतीन आमकां ह्या संवसारांत विनंती करीत आसा. होच देव आमच्या जिवितांत बरेपण हाडटा. होच देव आमकां गोठाय दिता. होच देव आमकां सांबाळटा. ताची कृपा आमकां मागुया. भोव करून आयच्या दिसाक जेन्ना आमी आमच्या बापायचे वयर नियाळटा, हे बापूय आपल्या कुटुंबाक ओदीक राखूंक, ओदीक सांबाळूंक, जशें भाग्यवंत सुसेन आपल्या कुटुंबाक सांबाळलो, संकोश्टांतलीं तांकां निवारलीं, तेच भाशेन आमचेय बापूय आपल्या कुटुंबाक सांबाळूंक आनी राखूंक तांचे खातीर मागतना सगळे गोठायेन तांकां बोर देवाच्या उतरा वरवीं आपलें जिवीत ते मांडून हाडूंक तांकां कृपा आनी बोड दी म्हूण आमी हे मिसान खोतखोत्यान मागून घेवया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. बागेतल्या फुलामध्ये, रानातल्या झाडामध्ये, कोणीतल्या दादोमध्ये ईश्वराक सोडलेले जेजूच्या काळजा सोबे बेडोळता काळीज मोजे. जेजूच्या काळजा सोबे बेडोळता काळीज मोजे. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी आमच्या शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले फावटी आमी हे बोलीचो उगडास धरून समारोप करता, तितले फावटी आमचे सोडवणीचो भाव तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रुचली. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा पृथ्वे तुका वाकाणटा. तारोण मेळ्ळली तुजी पोरसां सर्गार एका थाड्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरीत तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र तलवारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंचुकी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय. उंचुकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरो सुसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच तांणी कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी गांवन बावडताचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमांव आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्व सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी बोंतून एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां नाका पूण वायटांतलीं आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून थांबलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगार जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिणे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिणे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिणे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सुरगीच्या उंड्यात दादोशी केले. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सुरवेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सूर पदवेदाद दिवं बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाची मागणी. सुर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्त तुझ्या पुता आनी आमच्या भावासोबे तुवें आमकां फावो केल्लो बाबार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयलो प्रितीमोगाचो उत्सव तुज्या राजाच्या येण्यान आमचे भितर नव्यान सदैव बरोवचो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोखनासतना उगोवंक तुजी कृपा आमकां अनुसरू. नव्या स्वर्गाक आनी नवे पृथ्वीच्या बऱ्या भरवशार रावतना ही बियां मनशाच्या कुडाक तशेंच आखीर वचून भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपय जावन सासणां तुजी महिमा भरसरू. उत्सवाची कृपा आम्हा बरवाशांच्या यात्रेकारां सगळे सुर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसाराक सर्वनाराचो संतोष आनी शांती पोचराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवा महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमेन. Maia,
So esta mi